नमस्कार येवकार. गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. आपटी खाली पगडी राखली, एक पाय चिखलांत दुसरो मेरेत, जाकली मूठ तो जिकलो. एक माची तरेतरेची सावंगां, रंगली खुमणी नाना रत्ना, काल्यांत दशावतारी पयलो अंक सोबलो, जाकली मूठ तो जिकलो. पोटची पोरां वाऱ्यार, पोसकी भुरावळ माथ्यार, भगव्याच्या नावान मेळो हुबलो, जाखली मूठ तो जिकलो. उगवत्या सुर्याक एकल्याचो नमस्कार, वाऱ्यार सूप घेवन जो तो तयार, मान ना मान तूं म्हजो घरकार, विलगलो तो पोटा पाण्याक मुकलो, जाकली मूठ तो जिकलो. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. पालिका वेंचणुकेत बीजेपीक घाम, कुंकळे आलेमांवाची, बीजेपीक धपको, पेडणे काठार पास, कुडचड्यार अपक्षांक कौल, वाळपय विश्वजीत, दिवचले 14तले 10, काणकोण बीजेपी. सीसीपी बाबुशाचीच मात 5 खांबे गेल्ल्यान विधानसभेत हुस्क्याचे शिनाल, बंडखोरी, युनायटेड ओपोजिशनान रंग दाखयलो, राजधानीत सरकार पक्षाक मिक्स शिनाल. साखळे मुख्यमंत्र्याक धपको, सगलांनीचो जिकलो, राजेंद्र आमशेकार वॉर्ड नंबर 9चो नवो नगरसेवक, पालिकेंत विरोधकांचे बहुमत, सगलांनी म्हणटा भिवपाची गरज ना. साश्टी नावेली एनसीपीच्या चर्चिलाच्या तेक्यार सिप्रू कारदो जायलो, काँग्रेस नंबर 2, आप 3 लुइझिनाक धपको, दक्षिणेचे झेडपीक विरोधकांचो आंकडो पावलो 11चेर. वाडट्या कोविडाक कंट्रोल करूंक जाय कडक एसओपी, तज्ञ समितीची बसका, बसकेंत सुचोवणी, टेस्टिंग वाडयतले, आरोग्य मंत्री म्हणटा लग्न कार्यां हॉटेलांचेर जाय मर्यादा. आनी अपात्रताय केशींत सुप्रीम कोर्टाची मुजत सोंपली, सभापतीची सुनावणी लांबली, उलट तपासणे विशीं बाबू पावसकाराचो अर्ज सभापतीन मारलो भायर, सुदीनाक आशा. पालिकांनी वाळपय सोडून बाकीचे कडेन जिखूंक बीजेपीक घाम काडचो पडलो. पेडणे चडूच कास्तीक, कुंकळे बीजेपी आमदाराक धपको, पालिका युरी जोकीची, आमदार विरोधी पॅनलाक जबरदस्त जैत, वाळपय एक अपक्ष सोडल्यार 9 विश्वजिताचे, पेडणे बीजेपी काठार पास, 6 जिखले, 4 अपक्ष, कुडचड्यार अपक्षांचे राज्य, दिवचले बीजेपीन 14तले 10 काडले, काणकोणा मात बीजेपी. ते तरेन सगळे लोकांचो जे वाड्यातले अशे वाड्याचे भायले आसले तेंच्यानी म्हाजो आपलो मोग आनी सपोर्ट म्हाका दिलो, तांकां हांव मनांतल्यान सामकें आनी म्हाजेर विश्वास दवरलो. हो आमकां 3rd टायम म्हाका चान्स दिलो, लास्ट टायम म्हाज्या मिसेस चान्स दिलो. आणि खरोखरच म्हाका अभिमान दिसता की त्या लोकांनी फाटली 15 वर्सां म्हाज्या बरोबर रावले आणि तेंच्यांनी जे आयज परत आनी एकदां म्हाका निवडून दिलो. सगळ्यांचो आभारी म्हणटा की आमकां सगळ्यांनी वोट केले आणि वार्ड नंबर 9 फुडें गेले. त्या कामाच्या हेजेर कामाची पोस्ट पावती म्हणून आयज हांगा हांव निवडून येयल्लो आसा. विजन नासलेले विजनांसून तेंच्यांनी प्रचार केलो, आमकां जास्तीत जास्त रात म्हणटा ते एकत्र रावन एक दीस रात टीम कशी आमी हे काम केलं फॉर द विक्ट्री. जो ऑपोजिशन आसा की आमचे बीजेपी पॅनल आसा, तुमी बीजेपी पॅनलाक सपोर्ट करतले काय कितें? अजून कितें तशें ना. आमचे रोडाचो एक प्रॉब्लेम आहा न्हू, ते आमी रोडाचो पयली प्रॉब्लेम सॉल्व करता. आनी वॉर्ड नंबरान 1 जी जी कितें कामां आहा ती हांव सगळी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. खंयच्या पक्षाक तूं हे दितलो सपोर्ट, कोणाक सपोर्ट दितले तूं? हांव ते वोटरांक म्हाज्या विचारतले आनी मागीर
डिसिजन घेतलेले. कामां काय पेंडिंग आहा ती जातली सरकार आहे आमचा त्याच्या बद्दल काय दुबाव ना जातली. बीजेपी सपोर्ट मागत जाल्यार कितें करतलो तितलो आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांक विचारून त्यांचा निर्णय घेऊन आम्ही पुढे सरतले. अनुभवी जर कॅन्डिडेट जर पळयले जाल्यार तुमी आनी उषा नागवेकर आसा. तुमी क्लेम करतले काय कितें? क्लेम आसतलीच म्हाजी 100% आसतली क्लेम. कित्याक हांवूय एक सक्रिय कार्यकर्तो खूब वर्सां काम करता बीजेपीक. जे 4 अपक्ष आसात ते तुमकां सपोर्ट करतले कशें काय? ते तेंचेर अवलंबून आहा. चड करून म्हाका दिसता तुम्ही घेतले? तुम्ही घेतले सर? ना घेतले तेंकां आमी घेतलेच काय ना तेजे भितर. आणि जे वासुदेव देशप्रभू जे असले त्यांका वासुदेव देशप्रभू म्हणतो बरो आमचो जो विद्वान आनी बरो म्युन्सिपाल्टी भितरल्यान मार्गदर्शन करपी असो कॅन्डिडेट आमचो एक पडला. तो म्हणटा तो वासुदेव देशप्रभू. मनाच्यान सपोर्ट दिला काय? हय मनाचून आनी हांवें पयलींच सांगलेलें की हांव सरांगडाच आसतलो. पळय आमगे पार्टी डिसिजन आसता तेजे कडल्यान हांव आसा. कित्याक हांव पार्टी बीजेपीचो एक कार्यकर्ता जाल्यान हांव तेंचेर डिपेंड आसा. तूं चेअरपर्सन रेसी आसतलो? हांव रेशी आसतलो म्हळ्यार आमदारान नाल्यार तेगे पॅनल करतले हांव वचपाना. लोकांनी तुका तेची क्रेडीट दिलें? लोक म्हणजे सगळं मुजाटी नाका हे बंपर गायले हांव नाका. कळेचो विकास आज पर्यंत जर कोणे केला जायत तो बाब जोकीम आलेमांव मंत्री आसतना घडिल्लो आसा. आज जोकीक आपल्या केल्ल्या कामाची पावती कुंकळेकारांनी दिल्या म्हणून सगळे कुंकळेकारांचे हांव अभिनंदन करता की तांणी आज खऱ्या अर्थान दाखोवन दिला की आमी केल्लें काम विसरनात. म्युन्सिपाल्टीच्या निवडणुकेत जे सगळे निवडून आयला त्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. ऑलमोस्ट सगळ्यो म्युन्सिपाल्टी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन पुरस्कृत केल्ले सगळे कॅन्डिडेट निवडून आयिल्ले आसा. पणजे महानगरपालिकेचेरूय बी खूब मोठो विजय भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो आसा. दिवचलेन तशेंच आमच्या परत वाळपय पेडण्यान इवन दो इन काणकोणा आनी कुडचड्यार फक्त एकूच आमकां म्हाका दिसता अटीतटीची लढत थोडीशी जी आसा ही कुंकळे म्युन्सिपाल्टीत आसा. पण निश्चित कुंकळे म्युन्सिपाल्टी ही बी भारतीय जनता पार्टीची जातली. आणि युनॅनिमसली ताणें डिसायडेड केलें की लक्ष्मण नायक वील बी द चेअरमॅन्स कॅन्डिडेट फॉर कुंकळे म्युन्सिपल कावन्सील आणि एंथनी वील बी द वायस चेअरपर्सन ऑफ द कुंकळे म्युन्सिपल कावन्सील. हांव सगळ्या कावन्सिलरांचें अभिनंदन करता. सगळ्यांचो विजय हेका श्रेय हांव सगळ्या म्हज्या भुरग्यांक दिता. कित्याक ताणें म्हाका लागून भरपूर मेहनत घेतिल्ली आसा. सो हो विजय आमच्या सगळ्यांचो. आतां परतून म्हाका निवडून दिला तेका लागून हांव सगळ्या वोटरांक म्हणल्यार थँक्यू म्हणटा. They have faith in me and they have I've got quite a good margin and also I have faith in my people. खुशालकायेन तेंगे कामां केली म्हणून चड ह्या वर्साक चड जातली कामां करपाची आनी सगळ्यांनी सपोर्ट केला. लोक जे आसा हे बीजेपी वांगडा आसा. जे डेव्हलपमेंट आमी करता तेजे वांगडा सगळे कावन्सिलर जे येयल्ले आसा एक दोग जाण सोडून बाकी सगळे सिटींग कावन्सिलर परतून येयले. आनी तेका लागून गोंया भितर जितले म्युन्सिपाल्टी सोडून कुंकळी जर सोडली आसत जाल्यार एकाय भागा भितर काँग्रेसीक एकय सीट मेळूंक शकलो ना. हें तांचें दुर्दैव आसा. आनी तेका लागून दिगंबर कामतीन मुंगेरी लाल की हसीन सपने जी आसा ही त्यांनी पळोवची न्हू अशें हांव ताका ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां. जणू कितें सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या नंतर 5 म्युन्सिपाल्टीच्यो निवडणुका ते फुडें धुकलपाचे पडल्या नंतर ज्या तरेन ते स्टेटमेंट आनी बाकीचे सगळे गोश्टी करताले आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां. येणारे ज्यो म्युन्सिपाल्टीच्यो निवडणुका आसा तातूंत म्हापसा आसतली, मडगांव आसतली, मुरगांव आसतली, सांगे आसतली आनी केपें आसतली. ह्या सगळ्या म्युन्सिपाल्टी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार निवडून येतले इतलें हांव ठामपणे सांगपाक सोदतां, इन्क्लुडींग मडगांव. पणजे निकाल स्पष्ट. सीसीपी बाबुशाचीच. मात 5 खांबे वगडायल्ल्यान विधानसभेक हुस्क्याचें शिनाल. बीजेपीच्या बाबुश पॅनलान 30 नगरसेवकाचे सीसीपीत 25 सिटांचे स्पष्ट बहुमत गाठलें. जाल्यार सुरेंद्र फुर्तात धरून आमी पणजेकार पॅनलाचे 4 सीट, 1 अपक्ष आयला. बाबुशा आड बीजेपी बंडखोरी युनायटेड ओपोजिशनान रंग दाखयलो. राजधानीचे सरकार पक्षाक मिक्स शिनाल. पणजेचो आमदार जाल्या उपरांत सीसीपी जिखप बाबुशा खातीर प्रतिश्ठेची जाल्ली. 30तले 30 सीट काडपाचो दावो करपी बाबुशाक 25 सुवातींचेर जैत. 4 आमी पणजेकार पॅनलान काडले, 1 अपक्ष संतोष सुल्लीकरान. बाबुशाक विधानसभेक मिक्स शिनाल.
When my next manifesto comes, something is will not be mentioned. No. I don't give any credit as far as the rebels are concerned. The thing is my fault. It is totally my responsibility. I did not go to in these 3 votes. If you just go, just check your facts and then you ask me. See, BJP party is a missionary. Okay, it is like a factory. It doesn't stop the moment election gets over. Today the election, back again in the evening they'll start having a meeting of the ward wise. So we are always working. I am thankful to them because of their support. Actually, I could fulfill this target. Still, we lost 5. I told you Bharatiya Janata Party will choose the mayor. It's simple as that. I will not have no say Bharatiya Janata Party. This पार्टी हायकमांडांनी आमचा लीडर बाबू कोण मेयर असतो कोण येते हांव आतां कांय सांगूंक शकना कोणीय जावं आमची ड्युटी आसतली सगळे जाण जावन काम करपाची People's victory of Ward 13. I would like to thank our honorable MLA. Victory as expected. आम्ही डेव्हलपमेंटाचेर गेल्ले त्या ताजे लोकांनी आमकां जिखून हाडल्या. This is a reply to my good friend Babush Munsarat and his team, who have manipulated the delimitation of my ward number 10 by making OBC, by putting migrant laborers. Let the time come, every meeting you will be attending, you will see how tough I will be. We will be. विक्ट्री हांव माझे जे वोटर्स आहा आनी म्हाजे वांगडा काम केल्ले सगळे कार्यकर्ते माझे पार्टी लिडर्स ज्यांच्यानी भयंकर आमचे जिखपाचे प्रयत्न केले त्या सगळ्यांक हांव क्रेडिट शेअर करता. 232 to all my कार्यकर्ताज MLAs, आमचे एक्स मेयर यतीन पारेख and लता पारेख आणि सगळे माझे सपोर्टर्स माझी फॅमिली. I'm very happy. I thank all my voters and my full team who has been with me for the last 5 years आणि आता परत म्हज्यावर बरावल्या. 260 मार्जिन आम्ही जिखले, which is a good. We are happy with the lead. थँक्यू सगळ्या मुळाकारांक माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक ज्यांनी म्हाका सपोर्ट केली आणि गेल्ले 5 वर्सांची म्हाका पावती परत मेळ्ळी अशें म्हाका दिसता. सो हांव सगळ्या माझ्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा. आमचो MLA बाबूश मनसराक ताणें म्हाका फुडें काडून तिकेट दिली वर सीट दिलो आनी इलेक्ट करून हाडले. सो आमचे आसा बाबूश मनसराचो सपोर्ट आसा म्हाका की म्हाका त्यांचो खूप सपोर्ट जालो. त्या सपोर्टाचेर हांव उबें रावलें आनी माझे वेल विशर वोटर सगळ्यांक हांव देव बरें करता. देवाक माझ्या मिस्टराकू थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमचे सगळ्यांनी म्हणजे ट्रस्ट केले आनी म्हाका 4th टर्म इलेक्ट करून दिले. हय, ओपोजिशन सो आसले कारणान पण स्टार्टींग मातशें टफ जातालें कित्याक ते उलयताले हो भायलो कॅन्डिडेट हांगा येवन कितें कामां करतलो. पण मागीर जशें हें तांकां कळ्ळें की हांव फाटल्या 5 वर्सांक आसलो आनी जें कितें कामां केलें तेन्नाच्यान मागीर हळू मागीर सगळें पॉझिटिव्ह जाता. ही लिमिटेशन कितें फरक जालो ना म्हाका कांय फरक पडलो. जे वाडयल्या लोकांची आणि माझे फ्रेंड सर्कल हांव कार्यकर्ता तांकां म्हणचो ना. कार्यकर्ता म्हणून बरें माझे फ्रेंड सर्कल थांबपणे म्हाका उबे रावले. थांबपणे स्टार्ट टू एंड पर भिवो नाका आनी हांव सादा मनीस पयशे सुद्दां कोणी बाबा पेट्रोलाक दिवना कोणाक कांयच दिवना. तुम्ही विचारूं शकता आमचो मनीस आमचो वाडो हे देवाचे उपकार आणि आमचे सगळे वाड्याच्या लोकांचे उपकार हांकां हांव केन्ना विसरचो ना. एक बरो कार्यकर्तो बरो वाड्यार म्हणजे कोणी जालो मेलो कितें जालें तांकां पावता. लोकांनी त्या वाड्या वयलो आपलो मनीस म्हणून एक मतान सगळ्यांनी निवडून दिलो. बीजेपीचो बंडखोर दत्तप्रसाद म्हणटा तो बीजेपीचोच, मात बाबुशाच्या आड विधानसभा वेंचणुके मेरेन पद्धतशीर काम करून मोर्चा उबारतले. आपल्याक पक्षात दवरचो काडचो ते खंय बीजेपीन थारावपाचे. हांव ओपनली येतलो हे हांव जाहीर करता आनी हांव परत एकदां सांगता इन ऑल द 38 कॉन्स्टिट्युएन्सीज माय हार्ट इज ऑलवेज विथ भारतीय जनता पार्टी. पार्टी लिस्टा करून जी म्हजेर पळय जें आक्रमण करप चल्लां फाटल्या आतां एका म्हयन्याक तें म्हज्या तकले वयल्यान वता. कित्याक जें हांवें फाटल्या 10 वर्सां पार्टी खातीर दिलां ते आज म्हणजे ताका कांय वालोरूच ना असो एक आमकां सारको क्लियर व्यू आयिल्लो आसा. हांव जो कितें आज पॉलिटिकली आसा हो आज हांव भारतीय जनता पार्टेकूच लागून आसा. बट वेन इट कम्स टू पणजे एंड तालिगांव आज सुद्दां अपार्ट फ्रॉम मोन्सरात आनीक कोण थंय जर कॅन्डिडेट्स आसा आय एम व्हेरी मच विथ द पार्टी. यू आर व्हेरी बट नॉट विथ मोन्सरात. अ स्ट्रॉंग ओपोजिशन इन 2022. प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा कार्यकर्त्यांनी परिस्थिती समजून जुळोवन घेवपाचें आसता. विरोधकां खातीर वावरप सारकें न्ही. पण ती एक चूक पणजे भितर केली बाकीच्या मतदारसंघा भितर अशें जेणे
बंडखोरी केली असत, पण त्यांनी कोणाच्या पॅनला बरोबर रावून ते इंडिपेंडंट रावून तांच्यांनी आपापली निवडणूक लढयली. पणजी भितर जे मातशें केलें तें चुकीचें केलें अशें म्हाका दिसता. कशें आसा की निवडणुका हे तशें एकदा 5 वर्सांनी एकदा निवडणूक जाता आनी त्यामुळे एखाद्याच्या मनासारखी एखादी गोष्ट जावना म्हणून एखादी बंडखोरी करप ही बरोबर न्हय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांखळे मुख्यमंत्र्याक धपको. सगलांनीचो राजेंद्र आमशेकार वॉर्ड नंबर 9 जिखलो. बहुमत जालें. पालिका आमचीच, भिवपाची गरज ना म्हूण सगलांनीचो दावो. सगलांनीचे नगरसेवक फोडून बीजेपीन पालिकेचेर कब्जो केल्लो. एका नगरसेवकाक मरण आयिल्ल्यान सुवात रिती जाल्ली. थारिल्ले प्रमाण पालिका धर्मेशा कडेन वता काय ना ताचेर राजकीय निरीक्षकांची नजर. पैशांचो वापर, पुलिसांचो वापर, प्रेशराचो वापर, लोकांक ट्रान्सफरी, लोकांक आमिषा सगळे दिवन पयले. स्वता सीएम येवन बुथार कॅम्पिंग करतालो. मिसेस सुद्धा फुडले कॅम्पिंग केला. कावन्सिलरांनी आमच्या फुटून गेला, तेंच्यांनी कॅम्पिंग केला. तरी आसतना आमचो विजय जाल्लो आसा. ते सुद्धा कम्फर्टेबल मार्जिनान. आमी आज 7 आसा, तेंचे 6 आसा. हेजे फुडें आमी इतले कॉन्फिडन्स असले, ताका लागून आमी 18 तारखेरूच नो कॉन्फिडन्स मोशन तेंचे कडेन दिला, DMA कडेन, बिफोर द रिजल्ट डिक्लेअर. आनी आमचो विजय आमी फुडले म्युनिसिपालिटी कावन्सील हे आमचेच बसतले, आमकां खात्री आसा. धर्मेश सगलांनीचे एका नगरसेवका आड बीजेपी पॅनलान अपात्रता याचिका घाल्या. ताचेरूय सगळ्यांची नजर. आमकां भंय घालपाक, सांखळेन अस्थिरता हाडपाक, म्युनिसिपालिटीन अस्थिरता हाडपाक, लोकांचे कॉलाचे अगेन्स्ट वचपा खातीर तेंच्यांनी ऑलरेडी आमचे एक कावन्सिलर राजेश सावळाक डिस्क्वॉलिफिकेशन नोटीस धाडलेली आसा. तेजी हियरिंग चालू आसा. पण मिनिस्टर तेंचो, सरकार तेंचो, तांकां जाय तशें करूं शकता. COT न्यायालयान वयतले आमी, गरज पडले सुप्रीम कोर्टान सुद्दां वयतले, मात ते मानचे ना. पण सांखळेकारांक परत एकदा सांगू सोदता, भिवपाची गरज ना. तेजोच डायलॉग हो. 9 म्हयने उरला, सोचा, भायर सरात. भायर सरना जाल्यार जाता. मतां मारतना 10 फावटी चितात. बेरोजगारी खंय पावली, लोकांक प्रेशर हाडटा, लोकांची प्रेशर हाडटा, लोकांक ट्रान्सफरी मारता. म्युनिसिपालिटी कावन्सील जे आसा ते आमच्या ताब्यान येयल्ले आसा. सांखळेकारांनी आमकां परत एकदा कौल दिल्लो आसा की तुमी जी कामां केल्या फाटल्या 6-7 वर्सां ती खरीच बरी केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. साश्टी नावेले एनसीपीच्या चर्चिलाच्या तेक्यार सिप्रू कार्दोस जिखलो. सिप्रून सुमार 2900 मतां काडली. 2523 मतांचेर काँग्रेसीचे प्रतिमा 2 नंबरार. 2428 मतांचेर आप तिसरे. बीजेपीक 1000 भर मतां. दक्षिणेत बीजेपीचे 14, ऑपोजिशनाचे 1 वाडिल्ल्यान 11 झेडपी जाले. तातूंत 1 बाणावले आपाचो. बीजेपी, आम आदमी आणि काँग्रेस तिगांचेर झगडो म्हळ्यार इज द नॉट जोक. आनी हांव जाण आहलो, 100% सांगलेलें प्रेसीन शेपरू जिखत म्हूण आनी जिखला. चारूय पंचायत लोकांनी एक बरी मेसेज दिला, जे नॅशनल पार्टी आहाय तांकां, की काम कोत्या मनशाक बरी मुखार तिकेट दिवच्यो. आपूण मातसो खंय तरी भार घेवपाक जाय आशिल्लो. MLA Luisin Palero, Congress should have taken some interest. It's a shame that Davoni also, his candidate lost ZP. And if I lost with a short margin of 300 also, those votes I feel somewhere people have voted not because of him. People have voted because of my hard work. Luisinan खंय तरी भार घालूंक जाय आसलो. बिकॉज म्हाका पर्सनली लोकांनी म्हणलां खंय गेलो लुइसीन, खंय गेलो आमदार, आमकां कित्याक मेसेज येना, आमकां कित्याक फोन्स येवना लुइसिनाचे, आमकां एक मेसेज कित्याक येवना. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट
Louisiana, he didn't even bother to come on the voting day. 2428 लोकांनी दाखवून दिला नायलँड एक चेंज जाय म्हणून, अँड दॅट दे आर फेड अप. हो 2428 लोकां गेलो जो होप आनी जो डिझायर आहा फॉर अ चेंज, हे डिझायर फॉर अ चेंजाक आमी नायलँड वावुरतले आनी अशेंच करून हो चेंज लोकां फुड्यान हाडपाक आमी हो वावर मुखार दवरतले. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता बाय मातिल्दाक, हो वावर तेणें हातीन घेवन हे मुखार सरलें. झाडां पंच आहलो थिंगा आनी आयज सुवातेर आमी पावतो ना आनी ते सुवातेर हांवें तेगे जाग गेलो आनी सगळो लोक शिकेडेचो एल्ड्रीज टू बोस म्हणपाक लागले. ते तेगे लॉकडावनाक देखून आमी जायत पावला. रंगनाथ कलसवकर काय करून गेला आणि माझे बरेच सगळे म्हणजे फ्रेंड्स. फुडलें प्लॅनिंग कशें कितें आसा तुजें? आता फुडल्या प्लॅनिंग आमची उरलेली कामां आसात, आमचे एक्सपेक्ट हाडलेली कामां बी आहात, फुडें व्हरतलो. बाय इलेक्शन जालें तितूर हांव निवडून येयलें. इलेक्शन आसलें तें हांव कॅन्डिडेट दवरलेलें कुंजल कृष्णा गांवस म्हणून बाबाच्या सपोर्टान आनी सगळ्यांच्या हायस्ट वोटिंगान ते येयल्ले आसा आनी ह्यान फुडें ते बाबाक विचारूनच कितें कामां करतले. डेब्यू म्हाजें आनी आतां काम स्टार्ट करपाक फाल्यांच्यान स्टार्ट करतलो. हांव पिसुल्ले पंचायतीक बाय इलेक्शन वॉर्ड नंबर 7 कंटेस्ट केल्लें. अशें काम सोदना कित्याक ते फुडलें आमी मागीर पळोवया कशें कितें आमी बरें आमी इंडिपेंडंट पंचायत आहात तांकां सपोर्ट आसतलो तुजो पंचायतीक हय. हितून व्हडली चड उमेद ही घेवन बसपाची हें ना व्हडलें की बाय इलेक्शन हांगा पयशे घालून सुद्दां आनी घरांनी भोंवून सुद्दां ह्या लोकांक आज झिडकारलेले आसा. हेंची राजकीय कारकीर्द कितें आहा पळय न्ही, ह्या लोकांक आज सगळ्यान तांकां शेमे पायडेच्या सारक्या तरणाट्यांनी सगळ्या स्वाभिमानी आनी अभिमानी मतदारसंघांनी आज दाखोवन दिल्ले आसात. आमदार अपात्रताय केशींत सुप्रीम कोर्टाची मुजत सोंपली तरी सभापतीची सुनावणी लांबत आसा. साक्षीदारांची उलट तपासणी करपा विशीं बाबू आनी पावसकाराचो अर्ज सभापतीन भायर मारलो. मगोचो सुदीन सातिस्वेत सुदिनाक न्याय मेळत म्हूण आशा दिसता. आनीक कांय डॉक्युमेंट ऑन रेकॉर्ड दिवंक म्हूण दोगांनी घाल्ल्या अर्जाचो मात सभापतीन निकाल लायिल्लो ना. एक म्हणजे बरी गोष्ट आज घडल्या जे कितें तांणी मागिल्लें म्हणजे स्पेशली जे पिटिशनर आसा तांकां क्रॉस एक्झामिनेशन इज डिसमीस बाय द स्पीकर आनी सेकेंड एप्लिकेशन तांणी डॉक्युमेंट आनी दिवपाक जाय म्हणून घातिल्लें. ताचे विशीं आमी पयलींच आर्ग्यू केल्लें आसा की हाचे फुडें ते डॉक्युमेंट्स बी जावं धरचे न्हय. इज एनी पॉसिबल शेवट स्पीकर कितें डिसायड करता ताजेर हें सगळें आसा. एक बरी गोष्ट जाली म्हणजे तांचें एप्लिकेशन इज डिसमीस आज, ही एक बरी गजाल. इमिजिएट आतां सुप्रीम कोर्टांत येता ते एप्रिलांत हें हियरींग आसा, त्या वेळार कितें जातलें आमी खबर ना. एप्रिलांत डेट दिल्या. म्हाका इतलेंच दिसता स्पीकर हो फायनल ऑथॉरिटी ह्या हेका दिवपाक आनी ताणें तें पयलीं दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. डेट कितली दिल्या तुमकां? आतां परत सुप्रीम कोर्टानूय डेट लिस्टिंग आनी दिल्ली ना. You said there are multiple applications. 2 applications are filed. One was for production of a document, one was for cross-examination. So as far as the cross-examination is concerned, that has been rejected today. So one application, one more application. One more is alive and the main matter is alive. The hearing was only for limited purpose of this, pronouncing order. That application we have already argued along with the main matter on merits on the last occasion. कोविड कंट्रोल करूंक कडक SOP जाय. दिल्ली पॅटर्न वापरून मास्क वापरिना तांकां तालांव दिवचो पडटलो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयला. एअरपोर्टाचेर टेस्टिंग फॅसिलिटी दवरतले, हॉस्पिटलांनी टेस्टिंग वाडयतले, लग्न कार्याक हॉटेलांनी मर्यादीत आंकडो दवरपाची सुचोवणी तज्ञ समितीचे बसकेंत आयल्या. मुख्यमंत्र्याक मेळून सुचोवण्या विशीं खंय चर्चा जातली. डीन म्हणटा भायल्यान येतल्यांचे नॅगेटिव्ह सर्टिफिकेट जायच. पूण आयज पयली फावट आमचे खूब दिसांनी एक्सपर्ट कमिटी मिटींग आमी घेतल्या. सेक्रेटरी हॅज नोटेड ऑल द थिंग्स. आमी मुख्यमंत्री कडेन डिटेल चर्चा करून चीफ सेक्रेटरी आमी सगळे बसून जे इम्प्लिमेंट आमी करूं शकता, कितपत आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता, कित्याक बेश्टें नांवां पेपराचेर कितेंय आमी घालूं शकता SOP, पूण तें इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. स्पेसिफीक 1 वीक 2 वीक्स भितर आमी तें इम्प्लिमेंट करपाक शकता. आनी
areas, at least if we are able to target like what other states have done, then perhaps we'll be able to prevent the rise of COVID in the state of Goa. Today, if you go to the northern belt, I had tweeted also and I've said that social distancing and mask is a must. Lot of eateries and all, you find that there was no COVID. Lot of hotels that you found having functions, you don't even know that there is COVID or what. It looks like there was never COVID in this country. Hence, as a result, I have asked my people from FDA and other people to keep a strict watch on such restaurants, and I have shared my email also on Twitter. Please send with evidence and photographs which restaurant is violating this. We will straight away cancel their license. Nobody is there, and then we are also asking for their genome testing before they come and land in Goa. So they come with their genome testing. That if you give a vaccine second dose within 4 weeks, you get a good immunity, a good booster. Okay, it is called as a second dose, is called as a booster. Now, over a period after vaccinating so many people, they found the booster should come after 6 weeks or 8 weeks. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप आणि जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.